आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान सत्री खातीर पयलीं दिल्ली आसा आमकां आनी आतां गाडयो येतल्यो MP फंडानसून नॉर्थाक एक 10-12 परत सावथाक अश्यो पळयल्यो आसा पूण हांगासर खबर आसा लोकांची डिफिकल्टी कितें आसा ती आनी म्हाका करता पूण हांगासर लोकांक हें जालें त्या खातीर एसेन्शियल आसली आनी चड आमी भरपूर करताली ही एम्बुलन्स ही मुद्दम तेणी आमकां हेल्थ मिनिस्टरान दिल्या ताका लागून आमी तेचे हेल्थाच्या वतीन आमी तेजे आभारी आसा. आमच्या सत्तरी तालुक्या खातीर सरकारान आमकां एक एम्बुलन्स धाडल्या. एम्बुलन्स एकदम हायटेक आसा आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार ती एक प्रायवेट कंपनीन सरकाराक दिल्ली. हेल्थ मिनिस्टराचें एकदम आमकां अभिनंदन करून सारकें दिसता की ताका एकूच एम्बुलन्स येयल्ली आनी ती तेणी सत्तरी खातीर धाडली. तेजो मतदारसंघ न आसतना सुद्दां तेणी सत्तरी खातीर धाडली आनी अशी एम्बुलन्स ती एअर कंडिशन एम्बुलन्स 2 स्ट्रेचर आसल्या कारणान ती कम्फर्टेबल आसा आनी एक बऱ्या तरेन आमच्या सत्तरीचें वातावरण निर्माण जाला. आणि आम्ही परत एकदा हांव सगळ्यांच्या वतीन आमच्या सत्तरी वासियाच्या वतीन आणि एक आमच्या विजिटींग कमिटीच्या वतीन हांव सरकारचे आभार मानता आणि आरोग्य मंत्री फ्रान्सिस डिसोजा यांचे आभार. खूप म्हणजे डिले म्हणजे तुमकां एक बऱ्योचश्यो गोष्टी आसा जी एम्बुलन्स पयलीं हांगा जी आसली ती एक्सिडंट जाली. एक्सिडंट जाली आसता करून सरकाराचे जे प्रोसिजरा खातीर ती अजून सुद्दां वर्कशॉपान उरली. जेन्ना आमी हो विशय घेवन गेले सरकारा कडेन तेन्ना सरकारान आमकां तडका फडकी एक शिवोलीची एम्बुलन्स हांगा हे केल्ली धाडलेली. पूण जेन्ना त्या एक्सिडंटची गाडी चालली तेच्या प्रोसिजराक वेळ लागलो तेज्या खातीर थोडेशे एक टॅक्निकली खातीर वेळ जाल्ल्या कारणान मातशी एम्बुलन्स लेट पावली पूण आमी समाधानी आहात.